मोगाळ भुरग्यानो, तुम्ही ह्यो दोतोरनेच्यो व्हिडिओ आमच्या कोडयाळ दिएसेजेच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलाचेर पळयते आसात. जर तर तुम्ही येदोळू आमचे चॅनल सबस्क्रायब करूं ना तर आतांच तुम्ही सबस्क्रायब बटन दांबा. सबस्क्रायब केलें मू? तर भुरग्यानो, आमी आज जेजू भुकेल्ल्यांक खाण दिता म्हणले विशीं शिकया. ह्या पाठाचो संदेश आसा जेजू आमच्या कुडीची आनी आत्म्याची भूक थांबयता. आनी हो पाठ शिकले उपरांत आमकां कळटा जेजू बलिश्ट आनी शक्तिवंत देवाचो पूत म्हूण सांगून. तर धाकट्या मागण्या मुखांतर आयची आमची क्लास आरंभ करया. आमी सर्वां हात जोडया, आमचे दोळे धांपया. मोगाळा जेजू, आमकां तूं सदांच राखताय, सांबाळताय, आमचो पोस करताय आनी आमचो मोग करताय. आज आमी तुवें केल्ल्या असर्या विशीं शिकतना आमचेर तुजें बेसांव घाल. आमकां सर्वांक तुज्या उतरां मरिफात आमचो भावार्थ वाडासो कर. आमच्या आवय बापायक, भाव भयणीक, सर्वांक सर्व आनवारांतलें तूं राखून व्हर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. मोगाळ भुरग्यानो, आमी आतां जिविताचो अनुभव कितें म्हूण सांगून पळयवया. कलकत्ताच्या मदर तेरेजा विशीं तुमी आयकलां. मिशनरीज ऑफ चॅरिटी सिस्टरांचो मेळ तिणें घडलो. तिच्या जिवितांत तिणें केल्लीं कामां ह्या व्हिडिओ मुखांतर आमी आतां पळयवया. Gave birth to the society. And through the path of ahimsa, true to the national. From the beginning of this beautiful work, we have picked up from the streets more than 40,000 people. And over 30,000 have died the most beautiful death, love and care. And to see them side by side, you see Hindu, you see Muslim, you see Buddhist, you see Christian, and such tender love among them. Spending time from here. I got a tip for you. Mother, come. Join. You sit in front now. Okay. Better, thank you. She came across as a person very close to God and someone who had no self-interest. And in that selfless service for God,
she began to serve people. The groans of pain of the dying and in the decaying limbs of the lepers is Mother Teresa. It was New York. She first started her first house in America for AIDS. Yeah, that's right. Yeah. Is everyone? तिणें भुकेल्ल्यांक जेवण दिलें अनाथांक आसरो दिलो पिडेस्तांची जतन केली ह्यो सर्व संगती तिका करूंक आदार आनी प्रेरण आसा जेजून तिचे मुखांत्र असर्यां केली मात्र न्हय तिका सांतीपणाच्या वाटेर वचूंक जेजून फावो केलें ती सप्टेंबराच्या 5 तारखेर 1997 इसवेंत देवादीन जाली आनी सप्टेंबराच्या 4 तारखेर 2016 इसवेंत सांतीण म्हूण तिका पासारलें कलकत्ताची सांत तेरेज म्हूण ती आज नांवाडल्या देखून भुरग्यांनो जेजूक सकत आसा पावर आसा विविध मनशां मुखांत्र जेजू आपली महिमा परगडता आनी हें आमकां उगडास करता जेजू देवाचो पूत आमचो सोडवणदार म्हूण भुरग्यांनो 5000 लोकांक जेवण हें असरयें मातेव मार्क लूक आनी जुवांव ह्या चारीय इवांजेलिस्तांनी बरयलां हें एक मात्र असरयें चारीय इवांजेलिस्तांनी आमकां बरयल्लें आमकां पळोवंक मेळटा मातेवाचो वंजेल अध्याय 14 वळ 13 तावन 20 आनी 1 मार्काचो वंजेल अध्याय 6 वळ 30 आनी 1 तावन 40 आनी 4 लुकाचो वांजेल अध्याय 9 वळ 12 तावन 17 जुवांवचो वांजेल अध्याय 6 वळ 1 तावन 15 मुगाळ भुरग्यांनो देवाचें उतर आतां आमी आयकुया जुवांव प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 1 तावन 15 ह्या नंतर जेजू गलिलेयाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें व्हडी एक लोकांचो मोव ताच्या फाटल्यान वेतलो कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं जेजू एक दोंगरार सोडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकांचो मोव आपणाच येतलो तें पळयवन फिलिपा लागीं म्हळें इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय थावन मोलाक हाडचे फिलिपाक पारकोवचे खातीर ताणें अशें म्हळें आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो फिलिपान जाप दिली इतल्या सक्कड जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यारय 200 देनारांचे उंडे पावाशे नात तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो हांगा कोणी एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात
पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कड धादोशी जेवले. तांचें पोटभर जेवून जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातस 5 जावा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें असर पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रावादी होस्स जायजे, हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरून आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजूक कळिल्लेंच तो एकलोच फोडण परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ भुरग्यानो, ह्या असर्याचो संदर्भ असो आसलो. लोकांचो जोमो जेजूचो पाटलाव करनेतलो आनी एक समस्सो थंय आसलो. सगळ्यांकी खाण जेवण नातलें. थंय एक घुसपोडी आसली. जेजू ताच्या शिसांक खावंक दिवंक सांगता आनी आखरेक जेजू एक निर्णय घेता. जेजू थंयसर अजाप करता. भुरग्यानो, हें असर्यें केवल वांटचे विशीं सांगना, पूण हें असर्यें जेजू उणेपण आसलें सक्कड भरती करता. जेजूची सकत कितें म्हणून आमकां समजयता. जेजूक लोकांची बिरमोद दिसता. वाटेर पाटी येतना तकली घुंवन तीं पडटीत म्हणून जेजूक खंत जाता. अशें जेजू भुकेल्ल्यांचें बरें करून केर खाण घेता म्हणून आमकां कळटा आनी जेजू आमकां जिविताचो उंडो म्हणी समजता. जुवांव वांजेलिस्त सांगता, हें असर्यें एक सायन, एक गुर्त म्हूण सांगून. एक सायन या गुर्त आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक उपकारता आनी अजाप जेजूच्या गुर्ताचो एक संकेत. आनी हीं अजापां जेजू विशीं कितें म्हणटात? जेजून 5,000 लोकांक वाडलें तर जेजू आनीच कितें सक्कड करूंक शकना. जेजू एक बरो टिचर आनी देवा विशीं सारक्या रितीन समजल्लो व्यक्ती. साबार पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. अशें लोक ताका मेळोवंक येतलो. आज जेजू आनी शिस सांगाता पिकनिकाक या म्हूण गालिलेया सरोवरांत येतात. पूण लोक जेजूची पाट सोडिना. जेजूक सोदून ते गेले आनी जेजून तांकां पळयतना जेजू तांकां देवा विशीं शिकयता. पिडाशिडा सक्कड गूण करता. पूण सांज जातना शिसांक कंत जाली.
हांकां जेवण कशें वाडचें. आनी जेजू शिकोवन आनी रावोवन दी म्हूण सांगून शिसांच्या मोतीर समजता की आनी जेजून ताची शिकोवन रावयचे, लोकांक धाडिचे. आनी जेजू फिलिपाक खंय तावन हांकां जेवण हाडचें म्हूण विचारता. पूण जेजू तो कितें करता तें पयलेंच जाणा आसलो. फिलीप त्यास गांवचो आनी तो चिंता हांवें 8 म्हयने काम करीचें पडत इतल्या लोकांक जेवण दिजें तर. पूण आंद्रू लोकां लागीं कितें म्हणी आसा गी म्हणून सोदता. एका ल्हान भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो दिसतात. जेजू कितें पुणी करतलो म्हूण चिंतून तो तें हाडटा आनी जेजूक दिता. तें पळोवन जेजू लोकांक बसोवंक सांगता. आनी जेजून एक वर्तें काम केलें. तो देवा लागीं मागा लागलो आनी अर्गां दिवन ते 5 उंडे आनी 2 मासली सगळ्यांक वांटूंक सांगलें. सगळां धादोशीं जालीं आनी आखरेक जेजू म्हणटा कितेंच पाड करिनाकात, पुरा एकठांय करा. आनी तांणी 12 दालीं भरलीं. मुगाळ भुरग्यानो, जेजून हें असर्यें केलें आमकां कोणायकी असलें असर्यें करूंक साध्य ना. आसा गी? ना. केवल जेजूक मात्र हें करूंक साध्य जालें. कित्याक म्हळ्यार जेजू पावरफूल, बळादीक आसलो. त्या लोकांक कुमोग करच्यांत जेजू बळादीक आसलो. देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. तर खंडीत जेजू आमकां आनी आमा समेस्तांक ताच्या बलिश्ट हातांनी राखता. ह्या असर्या मुखांत्र आमकां कळ्ळें जेजू बलिश्ट आनी शक्तिवंत देवाचो पूत म्हूण आमकां सारकें समजलें. तर मोगाळ भुरग्यानो, थोडीं सवालां तुमकां आतां विचारता. तुमी आतांच जाप दिवची. पयलें, जेजू गालिलेया सरोवर उतरून पेले तडीक वेताना लोकांनी कितें केलें? जेजूचो पाटलाव केलो. दुसरें, त्या भुरग्या लागीं कसलें खाण आसलें? 5 जावाचे उंडे आनी 2 मासल्यो. थंय आसल्या लोकां मदें दादले मनीस कितले? 5000. जेवण जातस 5 जावा उंड्याचे उरलेले कुडके शिसांनी कितलीं दालीं भरलीं? 12 दालीं. आयचें हें असर्यें खंयच्या वांजेलांनी आमकां वाचूंक मेळटा? मातेव, मार्क, लूक आनी जुवांव. जेजून कशें आपणा थंय शिसांक बरवसो येसो केलो? 5000 लोकांक जेवण दिवचें मरिफात. जेजून कित्या खातीर 5000 लोकांक जेवण दिलें? कित्याक म्हळ्यार लोकांची बिरमोत जेजू पावलो. आपणे दिल्ल्या संगतीतावन जेजून असर्यें केल्लें पळोवन त्या ल्हान भुरग्याक कितें भोगलें आसात हें तुमी तुमच्या नोटबुकार बरोवचें. जर तर तूं त्या भुरग्याच्या जाग्यार आसलोय तर कितें करतोय? तुज्या नोटबुकार बरोवचें. तर मोगाळ भुरग्यानो, ह्या हफ्त्याक तुमकां चटवटिको, घरकाम, होमवर्क हे परी आसात. पयलें, पझल गेम. हें पिंतूर तुमकां दिसता आनी एक सवाल ह्या पिंतुरांत आसा आनी त्या सवालाक जाप त्या गुर्ता मुखांत्र सारक्या रितीन बरयचे आनी सारकी 2 जाप तुवें सोदून काडिचे. दुसरें, एक बुकमार्क तयार करचें. जाय पडच्यो संगती, दाट पेपर ड्रॉईंग शीट, कलर पेन्सिल आनी एक कातर. विधान
पिंतुरांत दिसचें परी खात्रींत तुवें तें कागद कातरचें आनी धाकटें पिंतूर तातूंत सोडोवचें आनी मोदें पवित्र पुस्तकाचीं उतरां बरोवचीं. आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ, जुवांवसो वांजेल अध्याय 6 वळ 30 आनी 5 आनी ताका कलर पेन्सिलांत रंग दिवचें. उपरांत खात्रींत बरें खातरन तुमच्या वांजेलाच्या बुकांत गी वा तुमच्या पाठबुकांत त्या कागदां मदें दवरचें. तिसरें आसा बायपाठ करचें आनी वाचचें. जुवांवसो वांजेल अध्याय 6 वळ 30 आनी 5. हांवूंच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशीं येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना. चवथें, ह्या पिंतुरान दिसता जेजून असर्यें करच्या पयलें आसलें खाण आनी जेजून असर्यें केल्ल्या उपरांत उरलें खाण तें सारकें तुवें पळोवचें आनी समजून घेवचें. 5वें, तुमच्या टेक्स्ट बुकांत दिल्यात ए आनी बी सेक्शनांत सवालां आनी सारकी जाप्यो त्यो तुमी तुमच्या नोटबुकांत बरोवचें. आनी अकरेक हें एक गीत तुवें बरें करून अभ्यास करचें. सोम्या जेजू स्वागत तुका. सोम्या जेजू स्वागत तुका, दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या, रगता मांसांत तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या. भुकेल्ल्या लोकाची दुर्गत पळोवन वाटली तांकां उंड्या मासलेन. उंडो तूं सर्गीतां देवलोलो, सासणीक जिवीत हाडून आयलोलो. ए जेजू काळजान म्हज्या, भोगता बाई जिवणान तुज्या. ए जेजू काळजान म्हज्या, भोगता बाई जिवणान तुज्या. तर मुगाळ भुरग्यानो, आमची ही आयची दोतोरनेची क्लास एका धाकट्या मागण्या मुखांतर आमी आतां आखेर करया. हात जोडया, दोळे आमचे धांपया. मोगाळा देवा, जेजून त्या भुरग्याचें खाण 5,000 लोकांक वाडचे बरी केलें, तशेंच ह्या आमच्या सर्व भुरग्यांक तुज्या बेसांवांनी बर आनी ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक आनी सर्व कुटुंबादारांक तूं राख आनी सांबाळ. आम्हा सर्वांक तुजे कुरपे देण्यानी बर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.